Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकानो, गोणान आंग पांगरून विलाप करात. वेदीच्या सेवकानो, रुदोन करात. मुझ्या देवाच्या सेवकानो, येयात, गोण घालून रात सारात. कित्याक ओन ओरपण आनी पिण्या ओरपण सर्वेस्पराच्या घरांतावन पयस सोरलीं. एक उपास फॉर्मायात, एक दोबाजीक जोमात भरात. जाणट्यानो, देसांत रावतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या घरा एकठांय करात. सर्वेस्पराक उलो मारात. ओ कसलो दीस हो! सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्वेस्परा कडचें गोठाण कशें तो येता. सियोनांत तुतुरी वाजोयात. मुझ्या पवित्र दोंगरार भोंगो वाजोयात. देसांत सगळ्या लोकांक कांपून दी. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. खरेंच तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधाराचो दीस तो. कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. फांते शिंपडता तशें एक ओरिश्ट आनी बळिश्ट लोस्कोर दोंगरांचेर शिंपडला. तसलें आदीं केन्नाच दिश्टी पडूंक ना, आनी पिणकेच्या पिणकांक तसलें आनीक दिश्टी पडचें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर न्याय नितीन करतलो संवसाराची जोडटी. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां घेता भोव वर्त्या देवा. जबाब सर्वेस्पर न्याय नितीन करतलो संवसाराची जोडटी. अनभावर्ती राष्ट्रां तुवें दोमायलें. नश्ट्यांचो भस्म केलोय. तांचे नांव पर्यान उमटून उडयलें. आपणेच मारलोल्या फोंडांत अनभावार्थी राष्ट्रां पडलीं. आपणेच मांडोल्या फासांत तांचे पांय फारोवले. जबाब सर्वेस्पर न्याय नितीन करतलो संवसाराची जोडटी. पळयात, सर्वेस्पर सासनाक शिंवासनार बसला. मनसोबीक ताणें आपले सदर मांडल्या. न्याय नितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसोबी. जबाब सर्वेस्पर न्याय नितीन करतलो संवसाराची जोडटी. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडतलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Soy Sorvespora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बिल्जेबूल देवचाराच्या पोरदाना उद्देशी हो देवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परीक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दोर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातोलें आनी घोरार घोर मोडून पडटलें. म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बिल्जेबुलाचे पोदवेन हांव देवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बिल्जेबुलाचे पोदवेन देवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडतात तर? म्हणटोच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बळिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बळिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या भागाना तो मुजेर आड आसा आनी मुजे बराबर पुंजायना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशावेलो भायर सोरतोच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सोरलोलों त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलों आनी थंय ये जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणाहून नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पास्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ त्या मनशाची दोशा ताचे आदले गोती परस पास्ट जाता. लूक 11:24. तोमास नांवाचो शेतकार एका व्हडल्या राना लागसार रावतालो. ताची एक व्हडली पोल्ट्री आसली आनी तिचेर तो आपलें पोट भरतालो. पूण थंय एक रानांतलो शिव रातचो येवन कुंकडांक घेवन वेतालो. शिवांक पयस करूंक तोमासान पोल्ट्रीक एक व्हडलो धारवांटो केलो आनी ताले मारूंक लागलो. आनी उपरांत शिव येवचो बंद जालो. आतां येना तें पळोवन पोल्ट्रीच्या धारवंट्याक ताले मारपाक विसरतालो. धारवंटो उक्तो आसा तो पळोवन आनी कांय शिव पोल्ट्रीच्या 12 ब्रेस्तार आनी 13 सुकरार करून वेतात. आमचें दोर एकल्याचें काळीज जावन आसा त्या पोल्ट्रीच्या धारवंट्या सारकें. देवान आमचें काळीज सगळ्या वायटांतलें नितोळ केल्या उपरांत आमी आमच्या काळजाक देवाच्या उतराचें, मागण्याचें, स्वताचें आनी मोगाचें तालें मारूंक गरज. नाजाल्यार सैतान आनीक बळवंत जावन आमच्या जिवितांत परत भितर सरपाचो प्रयत्न करतलो. जें काळीज क्रिस्तान रिगलोलें आसता तें सदांच बळिश्ट, सुरक्षीत आनी सोपूर्ण हें समजून घेवन सदांच
मागण्यान जागृत रावया. स्वर्गींच्या बापा, आमचो धर्म क्रिस्तान रिकोन व्हरूंक अखोंड भावार्थान आनी भरवाशान आमी मागूंक आमकां स्फूर्तीन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.